एक दीस एक पादविकार धाकल्या भुरग्यांक दोतोनीच्या भुरग्यांक घेवन एक यात्रा कशी ओ एक पिलग्रिमेज कशी तो एक फिरगोजींत एक आदले फिरगोजींत तांकां दाखोवंक घेवन गेलो. आनी ती फिरगोज जायते ते फिरगोजीन जायतें पळोवंक मेळटालें, कित्याक ती पोरणी फिरगोज आसलेली ती. आनी जायतीं चित्रां, जायतीं पेंटिंग्स संतांचीं आनी इमारत्यो सगल्यो आसल्यो. आनी एक खाशेलेंपण म्हणल्यार त्या फिरगोजींत जायत्यो जनेलां आसलीं तांचेर ग्लास पेंटींग आसलें, ग्लास पेंटिंग्स. आनी तेंच सोबीत तेंच पळोवंक लोक येताले. आनी अशेंच हीं भुरगीं पळयतां पळयतां एक केविन नांवाचो भुरगो एक पिक्चराक पळयता, ग्लास पेंटिंगाक पळयता आनी म्हणटा थंय जेजू आसा, खुर्सार मारलेलो जेजू आसा. आनी हें पेंटींग म्हज्या भयणी भावानो ग्लास पेंटींग आख्खें मॉडर्न पेंटींग तें पाजल कशें तें दोळ्यांनी पळयत जाल्यार दिसूंक येना, तुवें बारीकसाणेन नदर मारून पळोवंक जाय. आनी हो भुरगो केविन तें पळयता आनी म्हणटा थंय जेजू आसा, खुर्सार मारलेलो जेजू आसा. आनी सगळीं ताचे वांगडी ताची दुसरीं बाराबरचीं भुरगीं येतात आनी उर्बेन येतात, आशें येतात पळोवंक कितें खंय आसा काय म्हणून. आनी तांकां कांयच दिसना. पादविकार येता, पादविकाराकूय कांयच दिसना. आनी तो म्हणटा तुमकां कांयच दिसना थंय जेजू आसा तो. मागीर पादविकार केविनाक म्हणटा बाबा तूंच दाखय, आमी गळे आमकां आमच्या दोळ्यांनी दिसना, आमकां तें दिसूंक येना, पूण तूंच आमकां मार्ग दाखय. आनी तो बोट लावन तें मेज कशें एक पजल कशें तो सॉल्व करता आनी तांकां दाखयता. तेन्ना तीं भुरगीं आनी तो पादविकार ती इमाज जेजूची इमाज पळोवंक लागता. आनी पादविकार म्हणटा हें जावन आसा आप परगटणी, ही जावन आसा एपिफनी. इंग्लिशीन आमी एपिफनी म्हणटा. वय म्हज्या भयणी भावानो, आयज आमी जेजूच्या आप परगटणेची परब समरमता. आप परगटणी म्हणल्यार मॅनिफेस्टेशन. जेजून आपूण जावन येवन तर आमचे मदें ताणें आमकां आपलें मुखामळ दाखयलें. आयज आमी हीच मोगाच्या भावान हीच परब समरमता. आनी ही परब आमकां दर एक जाणांक आमची मनां उडोवंक आपयता, आमची काळजां उडोवंक आपयता. कितें आमी आमच्या जिवितांत कितें पयलें वयलें वा कितें प्रायोरिटी आमी कितें सोदतात तें कांय कितें तें आमकां नियाळ करूंक आपयता. आनी हें आमी आयच्या ह्या परबेंत आमी पळयता. आयज म्हज्या भयणी भावानो आमी पळयता जेजू क्रिस्त न्हय फकत तो थंय जल्म जाल्लो, ताचो जल्म जाल्लो त्या लोकांकूच न्हय पूण सगळ्या लोकांचो म्हणून दाखयता. कित्याक हे जे विद्वान जे आयले ताका भेटूंक ते जुदेव न्हू आसले, ते दुसरे गांवचे दुसरे देशाचे आसले, ते ताका भोजूंक येतात. आनी आयची मोगाच्या भाव भयणो आयची ही परब आमकां एक पावरफूल मेसेज दिता. आनी ती म्हणल्यार आमची खरी कुशालकाय कितें काय, आमची खरी कुशालकाय आमी खंय सोदूंक जाय, आमची खरी कुशालकाय आमकां खंय मेळटा तें आमी नियाळ करूंक आयची परब आमकां आपयता. आनी हें न्हू आमकां हे 3 विद्वान आमी सदांच म्हणटात न्हू 3 किंग्स फीश म्हणटात आमी, हे 3 विद्वान आमकां दाखयतात. हे 3 विद्वान आमकां हे शिकवण दितात. आमी धाकटे आसतना सदांच म्हणटालीं कितें किंग म्हळ्यार 3 किंग जेजूक भेटूंक येतात. पूण आमी बारीकसाणेन नदर मारल्यार न्हू मोगाच्या भयणी भावानो हे 3 किंग्स जेजूक भेटूंक येनात. जेजूक ते नमस्कार करूंक येतात. पूण हें फेस्त आमकां दाखयता की जेजू देव आमकां भेटूंक आयिल्लो आसा. आमी ताका कशे भाशेन येवकार दितात तें आयची परब आमकां दाखयता. आयज आमी 3 प्रश्न आमकां करुया आनी तातूंतल्यानूच एक बरी शिकवण आमच्या जिवितांत घेवया ह्या 3 विद्वानां मदें. पयलें म्हणल्यार मोगाच्या भयणीनो पयलो प्रश्न म्हणल्यार आमी कितें सोदतात. वॉट आर वी सर्चींग फॉर. हे विद्वान मोगाच्या भयणी भावानो तांचे ते उदेंती सावन आयिल्ले, तांकां कोणें सांगूंक ना. ताणें तें नखेत्र पळयलें, देवाची खुणां ताणें पळयली आनी ते येयले. तांचो एकूच फोकस आसलो तो म्हणल्यार जेजूक मेळोंक. आनी अशी पयलीं आदले ते समजोवणी आसा की पयलो न्हू
संवसार ते गोल म्हणून समजनासले, ते फ्लॅट म्हणून समजताले आनी संवसाराच्या चारूय कोनशांनी एक एक राजा चलयता, एक एक किंग राजो चलयता म्हूण तांची समजणी आसलेली. आनी हांगा आमी पळयतात 3 किंग्स, हे 3 जाण ते चवथ्या राजाक मेळोंक ते भेटूंक येतात आनी ते दुसऱ्या दुसऱ्या वाठारांनी सावन येतात. आनी तांचो एकूच फोकस म्हणल्यार ते कितें सोदतात, तें फकत जेजू क्रिस्त, तो खरो राजा ते सोदतात. आनी जेन्ना ते हेरोदाक मेळटा तेन्ना ते म्हणटा तो जो देवाचो राजा खंय आसा, जो जल्माचो आसलो तो खंय आसा. तांकां तांची एकूच फोकस आनी ते देवाची गुणां पळयतात आनी येतात. आमचें कितें काय, आमी कितें सोदतात काय म्हज्या भयणी भावांनो, देवाचे मोहीम आमी आमच्या जिवितांत कितें सोदतात तें देवाचे मोहीम पसत करतात काय, ओ आमी आमचेच मोहीम पसत करतात काय, हो प्रश्न आमी विचारुया. दुसरें म्हणल्यार म्हज्या मोहीम भावांनो, आमी खंय सोदतात, वेर आर वी सर्चींग. जायते फावटी न्हू आमी आमकां विधानूच हें आमकां प्रश्नाचो जबाब दिता. ते येतात, ताणें तें नोकें तर पळयलां, देवाची गुणां ताणें पळयली आनी ते पळयता पळयता ते पावले. तांकां खबर ना खंय तें, पूण ते जाणा हें देवान आमकां दिलां आनी ते खऱ्या मार्गार आसले. आमच्या जिवितांत आमी नॉर्मल पळोवया, देव आमकां सगळें दाखयता, पूण आमी तेंच म्हणून देवाचेर भाव धरून मुखार वतात काय हे विद्वाना भाशेन. जायते फावटी आमचो भावार्थूय हालता. हे विद्वानाचोय घोड्यो हाल्लो आसतलो, कित्याक जेन्ना ते पावले बेथलेहेमान पावले, ते तांचे घोडये आख्खें मन डिस्ट्रॅक्ट जालें आसत. ते हेरोदेशीं गेले. हेरोदेशीं वचून तेन्ना तांकां तें नोकें तर तांकां पळोवंक तांची नदर हाल्ली आसतली आनी ते विचारूंक लागले. पूण देव आमकां दाखयता ह्या आयच्या परबेंतल्यान की तो आमकां आपली आप परगून दाखयता की तांकां तो पोत्तून वाटेर हाडटा. आनी आमी जेन्ना आशेन ते उर्बेन आमी कितें सोदतात जाल्यार देव आमकां सदांच आदार करता. आनी हें आयच्या ह्या परबेंतल्यान आमकां दिसून येता, हे विद्वान आमकां शिकयतात. तिसरो प्रश्न म्हणल्यार म्हज्या भयणी भावांनो, आमी कसली देणी देवाक भेटयतात. वॉट कायंड ऑफ गिफ्ट्स वी गीव ऑर वी गीव टू द लॉर्ड. आमी आयज पळयलां हे तीन विद्वान 3 वस्तू हाडटात, भांगर, धूप आनी गंडरोस. हे तिनूय वस्तू जावन आसतात एक खऱ्या राजाक भोजूंक, खऱ्या राजाक मान दिवंक. भांगर एक राजाक, धूप एक देवाक आनी गंडरोस एक मनशाक. म्हज्या भयणी भावांनो, आमी देवाक कितें दितात काय, आमी कितें आमकां जाय तेंच दितात आनी देवाक कितें आमकां नाका तें दितात काय, हें आमी नियाळ करूंक गरजेचो. आयच्या ह्या परबेचेर नियाळ करता आसतना म्हज्या भयणी भावांनो, आमकां ही परब इतलेंच करूंक आपयता की आमच्या जिविताचेर नदर मारूंक. आमच्या जिवितांत पयली वस्त कितें, पयलो जागो कितें, पयली प्रायोरिटी कितें, तें आमकां नियाळ करूंक आपयता. आयज ह्या वाचपाचेर नियाळ करता आसतना आनी परबेचेर नियाळ करता आसतना आमी त्या लागीं हीच करपा मागुया, आमकां ताची आप परगुणी आमच्या जिवितांत जावंक. आनी हे विद्वाना भाशेन म्हाजे भाव भयणो, आमी खोलायेन जेजूक सोदूंक, सारक्या खऱ्या जाग्यार सोदूंक, ताका तोच आमचो जिविताचो पयलो ताका जागो दिवंक आनी हेच खुशालकायेन आमी ताका आमची सगळीं बरीं बरीं देणी आसा ती आमी ताका दिवंक आमी वावरुया.